somia, soles tu soloi, मुझे जीवित तू soloi, मुझे जीवित तू soloi, somia, मुझे जीवित तू soloi, somia, मुझे जीवित तू soloi, somia. जीवित तू soloi, मुझे जीवित तू soloi, मुझे जीवित तू soloi, somia, मुझे जीवित तू soloi, somia, मुझे जीवित तू soloi, somia, मुझे जीवित तू soloi. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. With your power, oh Lord, live inside of me. Fill us with your power, oh Lord, live inside of me. पवित्रात्म्याचे देणे एक वर्तें देणे जावन आसा. देवान आमकां दिवचें. पवित्रात्मो एका मनशाचेर देवून आयले वेळार ताचें जिवीत नवें जाता. जेजू ताच्या जिवितान दिसता. When the Holy Spirit will come upon you, you can never be the same again. The apostles were not the same people as the Holy Spirit came upon them. They came out and became a powerful witness for Jesus. They were threatened, they were mocked, they were insulted, they were humiliated, even they died, but they did not care about it because Holy Spirit took over them. पवित्रात्मा तुझ्या जिवितान आयल्या वेळार लोक तुझे थंय जेजूक पळयतलो. जेजू तुझ्या उतरांनी तुझ्या करण्यांनी दिसतलो दुसऱ्यांक. John said, let him increase and let me decrease. We are so much full of ourselves. We want to be seen everywhere. We want to be respected by others. We want to be recognized everywhere we go. We want people to speak good about us. We are so full of ourselves. If the Holy Spirit has to be full in you, you have to die to self. Die to your desires. Die to this world. Die to the passions of this world. Die to your selfish nature of this world. Then Holy Spirit will manifest through you.
देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय देवून येवंक आमी मागया. आयची रात आमच्या जिविताची, आयचे मागणे आमच्या जिविताचे एक नवे मागणे जावं. आमी ह्या जाग्यार थावन घरा येताना कशी आमी आयल्या तशी आमी फाटी वचचे ना. आमी ह्या जाग्यार आयल्या कशी आमी आयल्या दुखान, कंतीन, बेजारान, पिडेंत, कष्टान आमी तशी फाटी वचचे ना. The way we came inside, we will not go back home. We will go back as a different person inside us. We will go back victorious. We will go back to conquer everyone in the name of Jesus Christ. We will go back as a new creation. Let us ask the Holy Spirit to take over us. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी आमच्या दुखते करया, मागणे करया आमी with this hymn. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. आमी मागया या वेळार या जाग्यार आसल्या सगळ्या बाबांक, भयणींक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक देवाच्या हातान घालया. आमी मागया हे मागणे सोलोन व्हरूंक मुखली 3 वरां. आमचो भाव रॉनी, आमची भयण शांती म्हाका म्हजे बसोत, कित्याक म्हज्या तोंडान तावन येवचे एक एक उतार पवित्र आत्म्याचे उतार तें जावं, सक्तेचे उतार तें जावं, पवित्र आत्म्याचे जाणवायेचे उतार तें जावं. म्हाका आमचे बसोत आमी मागया. आमच्या एडोरेशन मुग्धताना मीस आसा फादर रोवेल, ताजे बसोत आमी मागता ह्या वेळार. Let us surrender this next 3 hours, 3.5 hours in the hands of Jesus, in the hands of the Holy Spirit. Let things change here. Thank you, Lord. Thank you. Let the atmosphere be filled with the glory of God. Amen. Let the presence of Jesus become real in this place. Amen. Let Holy Spirit touch the hearts of the people. Amen. आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचेर देवोन येवंक. We'll sing together. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. नितळ कर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन
घेऊन ये. आमच्या आत्मेर उबारून आमी देवाक आर्गां दिवया. थोड्यांक देवान जिबेचें देणें दिल्लें आसा. There are people who can pray in tongues in other language. Use your tongue to pray. जिबेच्या देण्यान मागोंक जाय मागा. विचित्र भासांनी मागोंक जाय मागा. कोणाक विचित्र भासांनी मागोंक जायना. हालेलुया हालेलुया म्हूण मागा. हो मागण्याचो वेळ, बेसावाचो वेळ, कुरपेचो वेळ. Let us lift our hands up and pray together. Hallelujah, hallelujah. Ramsa lebra. Oh ya la ba 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 ya la 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 la. Hallelujah. La 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 ya la ba ba ba. Riboze brana ke tombase. Daras mekas kalabraneko. Zibode brake teimaze krake. Zalabre kadraka teimaze krake tombasa. Daras mekaske boranake. Salboze maraze maraze. Divole branake tombasa la brakesko. Salobranake maraze maraze. Eromekas kalabrakesko. Samraka teimaze krake tombasa. Daras mekaske. Daramzale branake tombasa. Daras mekaske. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Possiamo. Good evening. कशी आहात तुम्ही सगळी? खंय जागो आसा थंय बसा. Wherever there is a place, kindly be seated. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, थोडो वेळ देवाचे उतार आमी आयकता. खंयचें देणें तांकां दिलें? कोण जेजूचो पाटलाव करताले? जेजून तांकां सांगूना तुमी म्हजो पाटलाव करतात, तुमकां व्हडलें घर बांदून हांव दितां. जेजून तांकां सांगूना तुमी म्हजो पाटलाव करतात, म्हजें काम करतात, तुमकां हांव नवी गाडी दितां, नवें मोटर दितां, नवें कार दितां, तुमकां हांव ग्रेस्त दितां, तुमकां हांव नांव दितां. जेजून सांगलें ना. पूण जेजून एक वर्तें देणें दिलें आपल्या आपोस्तलांक. ताचें की वर्तें देणें दुसरें ना. हें जावन आसा वर्तें देणें जेजून दिलें. कितें दिलें? पवित्र आत्म्याचें देणें. पवित्र आत्म्याचें की वर्तें देणें दुसरें ना. जर तर आमी चिंताव देव म्हाका संवसाराच्यो वस्तू दितलो, हें दितलो, तें दितलो, आमचें मन, आमचें चिंता, आमचो फोकस ह्या संवसाराचेर आसा जाल्यार आमची मागणी संवसाराची जातात. Whatever we focus on, whatever we think more, our prayers are based on that. आमचे मन खंयच्यार आसा ताचेर आमचे मागणे आसा. संवसारीक रितीन जियोंचो मनीस संवसारीक वस्तू मागता. संवसाराचें नांव, पदवी, पयशे हेंचो मागता. पूण देवाच्या काळजाचो मनीस, देवाच्या मोगाचो मनीस तो संवसाराच्यो वस्तू मागिना, तो सर्गींच्यो वस्तू मागता. तो टेम्पररी वस्तू मागिना, तो इटर्नल वस्तू मागता. आनी जेजू आपल्या आपोस्तलांक दिता हें वर्तें देणें,
पवित्रात्म्याचे देणे. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां जियेलो? 33. तुमी कितें म्हणटात? 62? मागीर रिटायर्ड जालो? कितलीं वर्सां? 33. पयलींची 30 वर्सां जेजू एक सिंपल, हंबल, पर्सनल लाईफ ताचें जावन आसलें. निमाणी 3 वर्सां जेजूची पब्लिक मिनिस्ट्री, म्हळ्यार निमाण्या 3 वर्सांनी तो सगळ्या गांवांनी गेलो आनी लोकांक ताणें बरें केलें. जेजू ह्या संवसाराक आयलेंच जेजून लोकांक बरें करूं येतालें, कित्याक ताचें मिसांव तें जावन आसलें. पूण जेजू 30 वर्सां म्हणसर कांयच करिना. तो एक सादें कालतें जिवीत येता. निमाणी 3 वर्सां ताची स्टार्ट जावच्या पयलें जेजू जॉर्दनाच्या न्हंयत बाप्तिस्म खाण घेतना पवित्र आत्मो ताचेर देवोन आयलो. पवित्र आत्म्यान तो भरलो आनी ताचे उपरांत तो गेलो आनी ताणें वचोन लोकांक बरें केलें. पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार जेजूचेर येता म्हणसर जेजून ताची मिनिस्ट्री स्टार्ट करूंक ना. जेजू ताच्या जाणवायेन, जेजू ताच्या बुदवंतकायेन वचोना. जेजू पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड जालो. देखून पवित्र आत्मो ताचेर वैरतावन देवोन येता म्हणसर तो रावलो. आनी केदाला पवित्र आत्मो ताचेर देवोन आयलो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो भरलो. ताच्या उपरांत तो गेलो आनी ताणें लोकांक बरें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जर तर जेजू देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो, तो पवित्र आत्म्याचेर होंदून आसलो, डिपेंड जावन आसलो. पवित्र आत्मो नासतना ताणें ताचे मिसांव मुखार व्हरूंक ना. मनशान ताच्या सक्तेन काम करूंक जाता, मनशान ताच्या जाणवायेन काम करूंक जाता, पूण मनीस केदाला पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचेर होंदून रावता. When you depend on the power of the Holy Spirit and do with the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं मुखार येतना तुजी कामां दुसरींच जातलीं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोड्यांच्या मोतीन एक क्वेश्चन आयलें, म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळो ना? बाप्तिस्म काणी येताना? शुअर मेळ्ळो ना? तर परतून कित्याक म्हाका पवित्र आत्मो हांवें मागीचे? हांव तुमचे लागीं एक क्वेश्चन विचारता, आन्सर दिता तुमी म्हाका? काल बरी आन्सर दिताली, आज खंय गेली ती? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. जेजू सायबिणी मायेच्या कुसव्यान, आंकवार सायबिणीच्या कुसव्यान कसो आयिल्लो? पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो ती गर्भेस जाली. जेजू आवयच्या कुसव्यांत आयलो, मायच्या पोटांत आयलो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. आता तुम्ही चिंतून पळया, जेजू म्हळ्यार कोण? देवाचो पूत, सर्गाचो संवसाराचो सोडवणदार. त्या देवाच्या पुताक, त्या महिमेवंत रायाक, त्या व्हडल्या देवाक पवित्र आत्मो एक धाकटें बी करून एका आवयच्या कुसव्यान तो घालता. Jesus became a small seed in the womb of Mary. Imagine who is Jesus. He is the Son of the Most High God. He is God Himself. He was in heaven. He came on this earth, took the form of a small seed
Holy Spirit transformed Jesus into a small seed and put him into the womb of Mary. तो गर्भेस जालो पवित्रात्म्याच्या, ती गर्भेस जाली पवित्रात्म्याच्या सक्तेन. आता एक क्वेश्चन असा, जर तर जेजू ताच्या मायेच्या पोटान, मायेच्या कुसव्यांत येतानाच, आवयच्या कुसव्यांत येतानाच पवित्रात्म्याच्या सक्तेन ती गर्भेस जाली, जाल्यार परतून कित्याक जेजूक पवित्रात्मो जाय आसलो? हातूंत आमकां दिसता पवित्रात्म्याचे फंक्शन्स दुसरे दुसरे, पवित्रात्म्याची कामां दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन. ह्या संवसाराक तो येताना आवयच्या कुसव्यान तो आयलो, पवित्रात्म्याच्या सक्तेन ती गर्भेस जाली, पूण ताच्या मिसावाक जाय आसलो ताका पवित्रात्म्याचो पावर. तो पावर ती सकत ताका मेळ्ळी त्या जॉर्दनाच्या न्हंयत. केदार ताणें बाप्तिस्म खाणी गेलो, पवित्रात्मो ताचेर देवून आयलो. ताका कळ्ळें आतां म्हजो वेळ आयला, देवाची सकत म्हाका मेळ्ळ्या, हांव आतां वेतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजून ताचे मिसांव ताच्या समजोणेन, ताच्या जाणवायेन, ताच्या बोळान करूंक ना. तो पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड जालो. हे लिसांव म्हाकाय जावन आसा, हे देवाचे उतार म्हाकाय जावन आसा. बायबल सांगता देवाचे उतार दोन दारींच्या तलवारी भाशेन, एक तलवार, एक दार तुमकां लागता, दुसरी दार ती म्हाका जावन आसा. आमी कोण देवाच्या वावरांत आसाव, आमी कोण मिनिस्ट्री करताव, कोणी ते आसतले, आमकां जाय पवित्रात्म्याचें बोळ. पवित्रात्म्याच्या बोळान केदला आमी देवाचे उतार दिता, ते एक एक उतार आमच्या काळजान एक सुरी तोपल्या बरी तोपतले. गिन्यानाचे, आमच्या जाणवायेचे, आमच्या बुदवंतकायेचे उतार आयकताना बरें दिसतले, पूण लोक मागीर विसरतलो. पूण पवित्र आत्म्याचे सक्तेन केदला उतार तूं आयकताय, ते उतार एका मनशाचे काळीज ट्रान्सफॉर्म करता, चेंज करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जेजू ताच्या आपोस्तलांक सेम ऑर्डर दिता, सेम सांगता. लूक 24:49. लूक 24:49. लूक 24:49 ऐका. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. शांती फाटल्यान तुम्ही रिपीट करा व्हडल्यान, देन यू कॅन कॅच व्हेरी क्विकली. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुम्ही बळवंत जायसर तुम्ही शहरांतच रावा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगता, तुमचे मिसांव करूंक तुम्ही धांव नाकात. तुम्ही खंय रावा? जेरुसलेमान तुम्ही रावा. कित्याक तुम्ही रावा? हे मनीस जेजू सांगता खाताले, जेवताले, भोंवताले, न्हिदताले, 3-3.5 वर्सां ताच्या सांगता आसले. आणि तांकां जेजू म्हणटा, तुम्ही म्हज्या सांगता आसल्यात म्हणून ती सर्टिफिकेट काडून तुम्ही वचनाकात. तुमचे त्या सर्टिफिकेटीक कांय व्हॅल्यू आसचे ना, तुमचे त्या सर्टिफिकेटीक कांय पावर आसचो ना. तुमकां वयर तावन सकत तुमचेर देवून येता म्हणसर त्या शहरान जेरुसलेमान तुम्ही रावा. ती सकत आज येवंक पुरो, फाल्यां येवंक पुरो, 4 दिसांनी येवंक पुरो, 40 दिसांनी येवंक पुरो, 2 म्हयन्यांनी येवंक पुरो. केदळा ती येता म्हणून हांव सांगिना, पूण ती सकत तुमचेर देवून येता म्हणसर रावा. वेट अँड प्रे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूचे आपोस्तल, जेजून दिल्लो कमांड, जेजून दिले उतार ते पाळटात आणि जेरुसलेमान ते रावतात. जेजून तांकां सांगोना 4 दिसांनी हांव तुमकां बसयल्लो पवित्र आत्मो धाडटा. जेजून तांकां सांगोना 8 दिसांनी हांव धाडटा, 15 दिसांनी हांव धाडटा म्हूण सांगोना. ताणें इतलें सांगलें, वयर तावन ती सकत तुमचेर देवून येता म्हणसर. केदळा ती येता? ते तुमचे प्रॉब्लेम न्हय,
ती सकत तुमचेर देवून येता म्हणसर तुम्ही रावा, वेट अँड प्रे. आणि ते पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बोरले. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर उज्याच्या रूपान देवून आयलो. ते बोरले पवित्र आत्म्याच्या उज्यान. आणि मागीर ते गेले सगळ्या गावांनी कितें करून सुवार्ता प्रगट करून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक पटी पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयल्या वेळार, एक पटी तांचेर पवित्र आत्मो देवून आयलो, ताचे उपरांत तांचे सगळें चेंज जालें. ते सेम नातले, भायल्यान ते सेम दिसताले, पूण भितरल्यान कंप्लीट तांचे सेटिंग चेंज जालें. भितरल्यान ते दुसरेच जाले, भितरल्यान ते कंप्लीट चेंज ट्रान्सफॉर्म जाले. आणि मागीर ते गेले आणि कितें करी लागले? लोकांक बरें करी लागले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, म्हटल्यान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हाका तुमचे लागीं सरोंक जाय. पेद्रूक तुमी वळखातात? आ कोण पेद्रू? आ जेजूसो शीस. ओके. लाद्रू पेद्रू न्हय, जेजूसो शीस. ओके. पेद्रून जेजूक कितें म्हणलें? कोणें तुका सोडल्यारी सांडल्यारी हांव तुका सांडचो ना. कितले जण म्हणटात हांव जेजू पासत मरोंक तयार आसा. फाटल्यान वचून एक पटाकी मार, टप्प करून धांवतले. जेजू म्हणटा तूं म्हजे पासत मोर नाका, हांव तुजे पासत ऑलरेडी मेला, तूं म्हजे पासत जिये, तितल्यानच पुरो. आयका, पेद्रून कितें म्हळें? सगळ्यांनी तुका सोडल्यारी हांव तुका सोडचो ना, हांव तुजे पासत मरोंक तयार आसा. आतां म्हजे लागीं एक क्वेश्चन आसा. पेद्रून जेजूक कितें केलें? 3 पटी नेगार केलें. आतां क्वेश्चन कितें? जेजूक पेद्रून सांगतना हांव तुजे पासत मरोंक तयार आसा म्हणटाना ताणें खरेंच जावन सच सांगलें या बेश्टे वयल्या वयर एक नांवाक सांगलें? चिंता आनी जाप दिया. कितें? सच सांगलें? बेश्टे सांगलें? सच सांगलें? तुमी कितें म्हणटात? सच सांगलें, सच सांगलें. तुमी कितें म्हणटात तेणेची? सच सांगलें तेणेचें. मागीर तुमी पेद्रूक फोन करून विचारतात? आयका, पेद्रून सच सांगलें या बेश्टें सांगलें? हांव मोरतां तुजे पासून मरोंक तयार आसा म्हणलें, सच सांगलें या बेश्टें सांगलें? कितें म्हणटात? सच सांगलें. तर कित्याक ताणें 3 पटी नेगार केलें? भियोन. मागीर कितें? भियोन ताणें नेगार केलें. कोणाचें भें ताका लागलें? आपल्या जिवाचें भें ताका लागलें. भें, म्हजो जीव गेल्यार कितें? पूण वच पेद्रू 3 पटी जेजूक म्हणटा हांव ताका वळखना, नेगार करता. वच पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरता. पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत तो शर्माव दितना 3000 आत्मे बाचाव जाले. कितले हजार? पेद्रूच्या एका शर्मावान. पेद्रू कॉलेज डिग्री आसली, पेद्रू खंयच्या कॉलेजीन शिकलो, पेद्रून कोर्स केल्लो. पेद्रू एक फिशरमॅन, तो बंदरार आसतालो, मासली धरतालो. तो मासली धरतालो. पूण ताची उतरां इतली बोळादीक जाली, ताच्या उतरांत इतली सकत आसली, पावर आसलो. एका शर्मावान 3000 आत्मे बाचाव जाले म्हणटा बायबल. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रूच्या त्या शर्मावा वरवीं आमकां एक लिसांव शिकोवंक मेळटा.
पेद्रून शर्मावून दितना जाणवायेन ताच्या बुद्धवंतकायेन ताणें दिवंक ना, कित्याक तो शिकप नातलो मनीस. पवित्र आत्म्यान कंप्लीटली पेद्रू कंट्रोल केलो आनी पवित्र आत्म्याची उतरां ताच्या तोंडान तावन आयली आनी ती उतरां इतल्या सक्तेन आयली, कोण सगळे आयकाले तांची काळजां सगळीं उज्यान लासली. ते आयले आनी म्हणाले आमी कितें करूंक जाय, आमी बाचाव जाय जाल्यार कितें करूंक जाय, वॉट वी मस्ट डू टू बी सेव्ड. 3000 आत्मे एक शर्माव. आमी कितले शर्माव आयकता, थोड्यांचे आत्मे तशेच आसात. पूण एका शर्मावांत 3000 आत्मे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, वच पेद्रू गेलो त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, वच पेद्रू गेलो त्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी तो देवाचे उतार दितना, तो जेजूचे उतार प्रगट करतना ताका म्हणाले जेजूचे नांव तूं काडी नाका, तुका आमी कितें करतले, हांव जिवेशी मारतले हांव. पूण पेद्रू आतां भियेता ना, पेद्रू भियोना, पेद्रू मार्तीर मेलो. पेद्रू मार्तीर मेलो. तुम्ही पळया, जेजू मुखार पेद्रू मार्तीर मरयताले, पूण जेजू मुखार पेद्रू मार्तीर मरोना. कित्याक म्हळ्यार ताका ताचे कुडीचे ताचे जिवाचे भंय आसलें. जेजू आसतना ताका मरयताले पूण तो मरोना. पूण पवित्र आत्मो ताचेर देवून आयल्या वेळार ताणें ताच्या जिवाची आशा सोडली आनी तो म्हणालो आस्तावन म्हज्या जिवाचे की व्हरतें हें देवाचें काम. कितले की मिशनरी आजकाल इंडियान जावं दुसऱ्या गांवांनी जावं देवाचे उतार प्रगट करतात, ते मार्तीर मरतात, ते मरोंक रेडी आसात. कित्याक पवित्र आत्मो तांच्या जिवितान आयल्या वेळार तांणी तांचें जिवीत देवाक दिलां. दे आर कंप्लीटली सरेंडर्ड टू गॉड. ते मार्तीर मरोंक तयार. कितले जण आजकाल इंडियान मार्तीर मरतात, आमकां न्यूज मेळना. बायबला पासत, देवाच्या उतरा पासत, जेजू पासत कितले जण मार्तीर मरतात. कित्याक हे पिशे न्हय, ते पवित्र आत्म्यान भरल्यात आनी पवित्र आत्म्यान भरले वरवीं ते जेजूच्या मोगान आसात, ते मरोंक तयार आसात. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रूक सांगलें जेजूचें नांव काडी नाका, तुका आमी मारतले. पेद्रू म्हणटा कितें करतात तुमी करा, पूण जेजू हांव दितलो, जेजू विशीं हांव उलयतलो. तो मार्तीर मेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ ती वर्ती जावन आसा. एक पटी पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत आयलो, पवित्र आत्म्यान तुज्या जिबेक आपडलें, पवित्र आत्म्याचो उजो तुजेर पडलो, तूं एक क्रिस्तांव जातलोय. यू विल शायन फॉर जीसस. तूं जेजू पासत जियेतलोय. तूं कोणाकी भियोवचो नाय. तूं धैर्यान मुखार वेतलोय आनी बरें क्रिस्तांवाचें जिवीत जियेतलोय. आज आमी कितले जण शेळेले, आज आमी कितले जण भियान आसाव. क्रिस्तांव आमी म्हणटाव पूण बे आमकां दिसता. पूण पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर पडले वेळार, पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवले वेळार आमचें रूप बदलतलें. आमी क्रिस्ताच्या रुपान एक जातले आनी आमचें जिवीत क्रिस्ता पासत परजळटलें. वी विल शायन फॉर जीसस, नॉट फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जेजून आपल्या आपोस्तलांक म्हळें म्हज्या की वर्ती कामां तुमी ओडल्यान, म्हज्या की वर्ती कामां तुमी, हांवें केल्ल्याच्या की वर्ती कामां तुमी. ओके, आपोस्तलांनी खंयची वर्ती कामां केली ती जेजून करुनातली. क्वेश्चन मार्क. आन्सर स्टार्ट. म्हाका एक वॉटर ब्रेक. जेजून सांगलें म्हज्या की वर्ती कामां तुमी करतल्यात. खंयची वर्ती कामां तांणी केली?
सुवार्थ परगट केली. ओके, आनी कितें वर्ती कामां? ऐका, Acts of the Apostles chapter 5 verse 15. एक तें वर्तें काम हांव दाखयतां. Acts 5:15. धर्मदूताच्या इतिहासान 5व्या वस्वरान 15व्या वळींत बायबल सोदल्यार आन्सर आमकां मेळटा. उदयवाणींत आमकां मेळना. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक ऐका पुतून. ओके, वास. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वावून हाडटलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यार वावून हाडटलो. वावून हाडटलो. मागीर आनी पेद्रू तेणे पाशार जाता आसतना आनी पेद्रू तेणे पाशार जाताना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून. ताची सावळी कितें? व्हडल्यान सावळी. ताची सावळी मुणी थोड्यांचेर पडोवन मुखार कितें आसा? खटल्यांचेर आनी हांतुळणाचेर तांकां खटल्याचेर दवरतलो. आनी आंतुळणाचेर तांकां दवरतलो. तांकां हाडून दवरतले. पेद्रू सोलोन येतालो मागण्याच्या जाग्याक. आनी पेद्रू सोलोन येताना ताची सावळी पडोवन लोक बरो जावं म्हणून खटल्याचेर आंतुळणाचेर आण मार्गार न्हिदयतले. पेद्रूची सावळी पडोवन पेद्रूची सावळी पडोवन आतां जेजून आपल्या आपोस्तलांक पदवी दिताना, ऑथॉरिटी दिताना कितें म्हणलें? म्हज्या नांवान तुमी देंवसार धांवडायतल्यात, म्हज्या नांवान तुमी पिडेस्तांक बरें करतल्यात. हांगा पेद्रू जेजूचें नांवच काडिना. हांगा पेद्रू जेजू विशीं दुसरें उलयना. हांगा पेद्रू कोणाच्या माथ्यार हात दवरून मागणें करिना. पेद्रूची सावळी पडोवन लोक बरो जावं. तुमी चिंता, पेद्रूच्या शिरांनी जेजू भरिल्लो. पेद्रूच्या शिरांनी पवित्र आत्म्याची सकत इतली आसली, ताणें आपोडल्यार म्हाका दिसता काय इतले पयस पडटाले कोणा कोणाक गोतू. खाली ताची सावळी पडून लोक बरो जातालो. तर पेद्रू कितल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. तुम्ही चिंता, जेजूची सावळी पडून कोणी बरें जावनात. जेजून सांगले म्हजे की वर्ती कामां तुम्ही करतल्यात. हे एक वर्ते काम जावन आसा. पेद्रूच्या शिरांनी जेजू भरलो. पेद्रूच्या शिरांनी पवित्र आत्मो वाळटालो आनी ताची सावळी पडून लोक बरो जातालो. म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो, पवित्र आत्मो एक वर्तें देणें जावन आसा आमच्या जिवितांत. पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं आमचें जिवीत सगळें नवें जाता. तुका एक बरें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोंक जाय, तुका पवित्र आत्म्याची कृपा जाय, पवित्र आत्म्याचो आदार जाय, पवित्र आत्मो तुजो इश्ट जावंक जाय. आनी पवित्र आत्मो केदाळ तुजो इश्ट जाता, तुका ह्या संवसाराचे इश्ट मागीर नाकात. तुका ते फेसबुकाचे इश्ट मागीर नाकात. तुका ते व्हॉट्सॅपाचे इश्ट तुका नाकात. तुका ह्या संवसाराचे स्वार्थी इश्ट तुका नाकात. कित्याक पवित्र आत्मो खरो इश्ट जावन आसा. आनी हो खरो इश्ट तुका जेजू लागीं व्हरतलो. संवसाराचे इश्ट तुका जेजू तावन पयस व्हरतले. पवित्र आत्मो तुजो इश्ट जावन आसा. हांव मारगांव ग्रेस चर्च म्हळ्यार गांवांत, ग्रेस चर्च म्हळ्यार इगर्जेंत हांव रितीर दिवन आसलो थोडे वर्सां पयले. तुमी गोंयांत कोणी आयल्यान जाल्यार तुमी पळयली आसतली ती इगर्ज सिटींत आसा, वयर आसा दिसता. ती रितीर मूग जाताना 9:30-10 जालीं आनी मस्तू लोक थंय रितरेक. मस्तू म्हळ्यार हजारांनी लोक येता. हांव भायर येताना लोक आसता, मागण्याक रावता, मेळोंक रावता, उलोवंक रावता. सुमार 10:30 वेळ जालो, मस्तू वेळ जालो. हांव फाटल्यान येता, सुमार 10:30 जाल्यांत आसतली. एकली बायल मनीस फाटल्यान रावल्या. म्हाका दिसता ती एक अरावंड 35-40 years old. आनी म्हाका म्हणाली, जोएल, आय वॉन्ट टू टॉक टू यू समथींग. म्हाका तुजे लागीं कितें उलोवंक जाय. ती म्हाका म्हणाली, म्हजो न्हवरो, म्हजो हजबंड थोड्या वर्सां पयलें पिडेन मेलो.
म्हाका दोगां भुरग्यांत. ताचे उपरांत म्हजें जिवीत एकसुरें. आय एम ऑल अलोन. म्हज्या भुरग्यांक हांव व्हड करतां. देवाचे कृपेन म्हाका बरें काम आसा, घर आसा, सगळें आसा. खाली म्हजो न्हवरो म्हजे सांगात ना, म्हजो हजबंड म्हजे सांगात ना. अशें एकसूरपणांत हांव जियेतना म्हज्या ऑफिसांत एक तरणाटो चेडो नवत जॉयन जाल्लो, बरो भुरगो. म्हजी ताचे लागीं इश्टागात जाली. आनी इश्टागात जाली, आमी मेळटाल्या, आमी उलयताल्या, आमी इतले क्लोज जाल्या, आमकांच गोत्तुना एकामेकाच्या मोगान आमी पडल्या. ताचे लागीं उलयनासतना म्हाका जायनातलें, ताची फोटो पळयनासतना म्हाका न्हीद पडनातली. हांव पिशी जाली, ताच्या मोगान पडली, ताच्या सांगता भोंवताली, पूण कोणाक हांवें सांगूं ना. म्हज्या घरांत म्हज्या भावा मदें, म्हज्या आवय बापोय आनी म्हज्या कुटुंबा मदें सगळीं म्हाका बरी मान दितात, कित्याक हांव बऱ्या गुणाची स्त्री म्हणून. पूण म्हजें दुसरें रूप आसा. म्हजें दुसरें रूप तें कोणाक गोत्तू ना. हें दुसरें रूप जावन आसा म्हजें पातकी रूप, म्हजें नाका जाल्लें रूप. हें हांव ह्या चेड्याक मेळटा, आमी भोंवता, आमी पातकांत जियेता. तो म्हाका म्हणलो, पळय तूं म्हजो मोग करताय, हांव तुजो मोग करतां, आमी एकामेकाच्या मोगान आसा. आनी तूं सूख कित्याक? तुजो न्हवरो मेला, तुजो घोव मेला, सो तूं मोगान आसाय. तुकाय एका चेड्याचो मोग मेळटा आनी हांव तूं कितें रॉंग आसा. आनी हांव चिंतताली हें कांय रॉंग ना. अशेंच म्हजें जिवीत चलतालें, अशेंच म्हजें जिवीत जावन आसा, चलता. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन करून सांगलें, ग्रेस चर्चांत रितीर आसा, ये. आनी हांव मागणें म्हज्या आयताराचें एक मीस आयकल्यार जालें, रितीर पुरो हांव इंट्रस्टेड ना. पूण म्हज्या फ्रेंडाक हॅपी करूंक, संतोश करूंक हांव आयलीं आनी फाटल्यान बसलीं. आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्या विशयांत शिकोवन जावन आसली. ती शिकोवन आयकतना म्हज्या काळजांत कितें जालें. हांवें रडोवंक स्टार्ट केलें. आय स्टार्टेड टू क्राय. आनी त्या वेळार हांवें पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकलो. तूं कितें करताय हें सोमानय. तूं जेजूक दुखयताय तुज्या पातकी जिविता वरवीं. यू आर हर्टिंग जीसस बिकॉज ऑफ युअर सिन. तो ताळो आयकतना हांव फाटल्यान मुखल्यान पळयली, कोण म्हज्या लागीं उलयता, कोणी ना. सगळीं देवाचें उतर आयकतात आनी सगळीं आल्तारीक पळोवन आसात. परतून म्हाका ताळो आयकलो. पवित्र आत्मा म्हणलो, हांव तुजो इश्ट आसतावन तुजी खोटी इश्टागात सोड. ती स्त्री म्हाका म्हणटा, मागणें कर म्हजे बसत. म्हाका जाय ती कुरपा ह्या पातकांतावन भायर येवंक. म्हाका जाय ती कुरपा एक नवें जिवीत जियोंक. आज पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलयलो आनी म्हजें पातकी जिवीत ताणें दाखयलें म्हज्या मुखार. आनी म्हाका सांगलें, तुजें जिवीत तूं बदल. म्हज्या मोगाळ बाबानो, भयणीनो, हांव स्टोरी शॉर्ट करून सांगता. ती म्हणा लागली, आसतावन म्हजें पातकी जिवीत हांव सोडटां. म्हज्या मुखार तिणें फोन केलें तिच्या बॉयफ्रेंडाक. हांवें तिका फोन करूंक सांगूना, हांव जस्ट उलयतां. ती म्हणाली, आज हें मुग्दोंक जाय आनी मुखार हें वसोंक जायना. तिणें फोन केलें आनी बॉयफ्रेंडाक सांगलें, आसतावन आमची काणी मुग्दली. आमी कितें केलां हाचे पयलें देवा लागीं बोगसाणें आमी मागया आनी बरीं मनशां जावन जियेया. हांवें तुका दुखयलां, हांवें तुका पातकान ओडलां, म्हाकाय बोगशी. पूण म्हाका जाय तूं एक बरो भुरगो, बरें काजार जा, तुजें काजारी जिवीत जावंक जाय. तो दुसऱ्या सायडीन फोनाचेर म्हणटा, तुका कितें जालां, कितें उलयताय तूं. ताणें सांगलें, ह्या स्त्रियेन सांगलें, हांव हांगासर आयली रित्रेक. देवाचें उतार म्हज्या काळजांत रिगलें. आनी आज पवित्र आत्मा पयले पटी म्हज्या लागीं उलयला. देवाचो ताळो म्हज्या कानार पडलो आनी हांवें आज म्हजें जिवीत जेजूक दिलां. तो म्हणलो, तूं पिशें जालां, यू गॉन मॅड. कित्याक त्या रितीरांक येताय? ती म्हणाली, म्हाका कोणेंय सांगूना, तुका सोडूंक देवानन सांगलें. म्हाका बोगशी. डिस्कनेक्ट. 3 वर्सां उपरांत हांव त्याच गांवांत परतून गेलो. म्हाका परतून आपयलें रित्रेक.
आनी 3 वर्सां उपरांत हांव येतना परतून ती म्हाका मेळूंक आयली आनी म्हाका म्हणाली, जोएल, आय एम अ न्यू पर्सन टुडे. खंयच्या दिसा पवित्र आत्मो म्हजे लागीं उलयलो त्या दिसतावन आज मुसर पवित्र आत्मो म्हजो इश्ट जावन आसा आनी म्हजें जिवीत देवान पवित्रकायेच्या वाटेन व्हेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचेर देवोन येता आमकां नासोवंक आनी उडोवंक वचूं न्हय. पवित्र आत्मो आमचेर देवोंक येता पयलें आमकां पवित्र करूंक. देखून तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसलें मेळेपण काडूंक, आमचे थंय आसल्यो नाका जाल्ल्यो खोट्यो सवयो काडूंक, आमचे थंय आसलें त्या सोऱ्याचें गुलामपण काडूंक, आमचे थंय आसलें ते खोटे इश्ट आमचे तावन पयस करूंक तो येता आमकां पवित्रकायेच्या वाटेन व्हरूंक. पवित्र आत्म्याचें पयलें काम जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां पवित्र करूंक, टू मेक अस होली सो दॅट वी मायट बिकम लायक जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आयच्या दिसा पवित्र आत्मो तुमचो इश्ट जावंक आशेता. ह्या पवित्र आत्म्याची मजत तुम्ही मागतना, ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा तुम्ही मागतना, ह्या पवित्र आत्म्या लागीं सदां तुम्ही उलयतना तो तुमचो इश्ट जातलो. तुमीच ताचे लागीं उलोवचे ना, तोय तुमचे लागीं उलयतलो. ताचोय ताळो तुम्ही आयकतले आहात. आज हांव ह्या आल्तारीचेर येवन रावलां म्हज्या सक्तेन, म्हज्या बोळान न्हय. आज हांव ह्या आल्तारीचेर रावलां म्हाका फाटलो 30 वर्सांचो अनुभव आसा रितीर दिवन म्हणून न्हय. आज हांव ह्या आल्तारीचेर येवन रावलां कित्याक दनपारां हांवें दिंबी घाल्या देवा मुखार आनी सांगलां, देवा आज हांव आल्तारीचेर रावतना तुजो पवित्र आत्मो म्हजेर धाड. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे मरिफात उलोवन दी. तुजो पवित्र आत्मो लोकांची काळजां मनां बदलोवन दी. तुमचे कश्ट म्हाका गोतूना, तुमची पिडा म्हाका गोतूना, तुमचे समस्ये म्हाका गोतूना, तुमच्या घरांत आसची लढाई दुस्मानकाय म्हाका गोतूना, पूण देवाक गोत आसा. आनी आज दनपारां मागणे करतना हांव इतलेंच मागलें, देवा आज सांजेर कोण साक्रामेंताच्या मागण्याक येतात तांकां खाली हातांनी फाटी धाडिनाका. ती कोणी आसतली, खंयची आसतली, तांची दुखां पुसोवन काड, तांची पिडा बरी कर, तांच्या मागण्याक आन्सर दी. जावं पुरो कितल्यागी वर्सांची तांची पिडा आसतली ती आज तूं बरी कर. दिंबी घाल, मागणें कर. हांव हांगासर आयलां. ही म्हजी लायफस्टायल जावन आसा. कित्याक हांव हें सांगता, आमी पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड जावन आसा. तो पवित्र आत्मो जर तर जेजूक जाय आसलो जाल्यार, तो पवित्र आत्मो जर तर त्या आपोस्तलांक जाय आसलो जाल्यार म्हाका कितली ताची गरज आसा, तुका कितली ताची गरज आसा. ह्या संवसारांत एक पवित्रकायेचें जिवीत जियोंक. हो संवसार मेळो, हो संवसार खोटो, ह्या संवसारांत लढाई दुस्मानकाय भरल्या, ह्या संवसारांत पातकां सगळ्यांक दिसतात. आनी ह्या काळोखाच्या संवसारांत पवित्रकायेचें जिवीत तूं कशी जियेताय पवित्र आत्मो नासतना. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हो पवित्र आत्मो जातलो तुमचो इश्ट. एका कॉलेज स्टुडंटाक ताच्या मायन हाडले मागण्याक आनी मायन हाडले आनी माय म्हणटा, म्हजें धूव इतलें शिकता, इतलें बरें भुरगें, म्हाका ताचेर कांय कंप्लेन ना. इतलें बरें शिकता, इतलें बरें सादें भुरगें मागण्याक आसा, मिसाक येता, ओबिडियंट, म्हाका ताचेर कांय कंप्लेन ना. रातीक बुकांनी येवन शिकता, हांव ताका कॉफी करून दिता, बसता, शिकता, एफर्ट घालता. एग्जाम आयली, भें दिसलें, फेल जालें. कित्याक अशें जाता? ती आवय रडटा. म्हजें दूख शिकनातलें जाल्यार म्हाका दूख जावचें ना आसली, पूण म्हज्या तुवें इतली एफर्ट घालून ते फेल जातना म्हाका दूख जाता. हांवें ताका सांगलें, तुजे पासून हांव मागतां, डेफिनेट. ताजे पासून मागणें केलें आनी मागीर त्या चेडवाक हांवें सांगलें, त्या तरणाट्याक हांवें सांगलें,
तुका हांव बरो इश्ट इंट्रोड्यूस करता, म्हजो इश्ट तो, तुकाय इश्ट जातलो. कोण म्हणाले? तो जावन आसा होली स्पिरीट. आनी होली स्पिरीट कोण तुका गोत्ता आसा? ही इज जस्ट नॉट फादर, सन अँड द होली स्पिरीट. होली स्पिरीट इज अ स्पिरीट ऑफ विजडम. पवित्र आत्मो जावन आसा जाणवायेचो आत्मो. Isaiah 11:2 आसा, Holy Spirit is a spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirit of understanding. पवित्र आत्म्याची जाणवाय दुसरी, या संसाराची जाणवाय दुसरी. संसाराची जाणवाय बूक वाचून डिग्र्यो करून आमच्या तकलेन ती बरोवंक जाता, पूण पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी समजोणी सर्गार तावन ती देंवोन येता. हांवें तिका सांगलें, त्या चेडवाक सांगलें, पवित्र आत्म्याची जाणवाय, पवित्र आत्म्याची विजडम तूं माग. म्हजो पूत आसा धाकटो 2nd स्टँडर्डाक, हांवें ताका एक सिंपल प्रेयर शिकयलां एवरीडे म्हणूंक, आनी एवरीडे तो मागता, होली स्पिरीट फिल मी विथ युअर विजडम, नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग. होली स्पिरीट गिव मी विजडम, नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग. होली स्पिरीट गिव मी विजडम, नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग. पवित्र आत्म्यान दी म्हाका जाणवाय, बुदवंतकाय, समजोणी तुका मेळटा तुवें मागणें केल्यार. हांवें त्या चेडवाक सांगलें, वच आनी माग. फेल जातालें चेडूं. 3 म्हयन्यांनी ताच्या आवयचे फोन म्हाका आयले आनी म्हणटा ताका लास्ट एग्जाम, रेग्युलर एग्जाम्स आसतात कॉलेजीन, लास्ट एग्जाम्स ताका मेळ्ळे 62%. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तें चेडूं म्हाका म्हणटा, टुडे होली स्पिरीट इज माय बेस्ट फ्रेंड. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार तुका तो कंप्लीटली चेंज करतलो. आज हांव जोएल, हो जोएल 30 वर्सां पयलो दुसरो जोएल जावन आसलो. ह्या जोएलाच्या जिवितांत देवान मस्त काम केल्लें आसा, पवित्र आत्म्यान मस्त काम केल्लें आसा. देव सदां आमच्या जिवितांत काम करता. आज हांव कितेंय जालां, कितेंय आसा जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या स्कुर्पेन आनी सक्तेन. आनी हांव खंय रितीर दिवंक येता, दिमी घालतना म्हजें मागणें इतलेंच, पवित्र आत्म्या म्हज्या सांगाता राव, म्हाका तुजी जाणवाय, बुदवंतकाय दी. तुजी उतरां म्हज्या जिबेर घाल. म्हज्या जाणवायेन, म्हज्या बुदवंतकायेन उलोवंक सोडिनाका. तुजी उतरां तूं उलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सदां आमी मागोवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक. एवरीडे सदां आमी मागोवंक जाय पवित्र आत्म्यान बरोवंक. वी हॅव टू प्रे दॅट एवरी डे वी आर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. Ephesians 5:18. Ephesians 5:18. सोरोप येवन बेबदे जावचें सोन सोडा, नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. ऐकतात? ओके, परतून वाच शांतीबाई. सोरोप येवन बेबदे जावचें सोन सोडा. सोरोप येवन बेबदे जावचें सोन सोडा. सोन सोडा. नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. पिड्ड्यार जायत म्हळ्यार पाड जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. ऐका, ताच्या बदलाक तुमी पवित्र आत्म्यान बरा. हांगासर ऐका, हांगासर पवित्र आत्म्या विशयी उलयतना सोऱ्या विशयी ती उलयता. देव कोणा विशयी उलयता? व्हडल्यान ऐका, सोऱ्या विशयी उलयता. थोड्यांक आतां म्हजेर राग येतलो, थोड्यांक म्हजेर राग येतलो. आज म्हजें मागणें सगळें जावन भायर येतना रेडी रावतले फातर काणयोन. ओके, ऐका, आयकतात? आयकतात? ओके. सोऱ्याक आनी पवित्र आत्म्याक कितें कनेक्शन आसा? कांयच कनेक्शन ना. पूण जेजू सोऱ्या विशयी पयलें उलयता, सांत पावल पयलें सोऱ्या विशयी उलयता, मागीर पवित्र आत्म्या विशयी उलयता. कित्याक तो म्हणटा, सोरो पियोन तुमी तुमचें जिवीत पाड करिनाकात.
म्हळ्यार सोरो पियेल्लो मनीस एक बुयां वाल्या बरी सोरो ताच्या कुडींत भरता आनी सोरो ताच्या कुडीन भरल्या वेळार ताचे हात, ताचे एक्शन, ताचे उलोवणें, ताची दिश्ट, ताणें चलचें सगळें कोण कंट्रोल करता? व्हडल्यान 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 सोरो. थोडी जाणां म्हाका म्हणटात म्हजो न्हवरो इतलो बरो सोरो पियेल्यार गॉन केस. ऐका, सोरो तूं पियेताय, सोऱ्यान तूं भरताय जाल्यार तुजे हात, तुजे पाय, तुजे दोळे, तुजी उतरां कोण कंट्रोल करता? सोरो. बायबल सांगता सोऱ्यान तुमी भरल्या वेळार सोरो कसो तुमकां कंट्रोल करता? ताच्या बदलाक तुमी पवित्र आत्म्यान भरा. पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार तुमचे एक्शन, तुमची उतरां, तुमच्यो करण्यो पवित्र जातल्यो. समजता हांव कितें म्हणटा? कोण सोरो पियेता आनी सोऱ्याच्या गुलामपणान जियेता, जर तर तो म्हणटा हांव पवित्र आत्म्यान भरला, हांव पातयेना, हें देवाचें उतर रॉंग जातलें. आनी देवाचें उतर रॉंग जायना. कित्याक बायबल सांगता 1 Corinthians 3:16 योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. उडासदोर तुज्या कुडीचेर पवित्र आत्म्यान नोटीस घाला, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी. तुज्या कुडीचेर पवित्र आत्म्याचें नोटीस आसा, ही कूड म्हजी, ही कूड म्हजें मंदिर, म्हजें टेम्पल, आनी ह्या कुडींत हांव येवन रावतां. तूं उडासदोर एका खोट्या आत्म्याक, देंवसराच्या आत्म्याक जाय कूड, कित्याक तो आत्मो ताका कुडींत येवन रावोंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याक जाय कितें? कूडूच जाय. आनी देखून बायबल सांगता तुजी कूड म्हजें मंदिर म्हणटा, देंवसराचें न्हय तें. तूं सोऱ्यान भरल्या वेळार देंवसराचें मंदिर तूं करताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज आमी मागया पवित्र आत्म्यान भरोंक, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो, आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या वाटेन वचोंक, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोंक आमी मागया. आनी पवित्र आत्मा आमचेर देवून आयल्या वेळार सगळें बदलतलें. आनी 1-2 वरां मुखलीं आमी आराधन करून मागणें करतल्या, आमी आराधन करून वर्शीप करतल्या. ह्या 2 वरांनी जायत्या जाणांक जेजू आपयतलो, गूण करतलो. ही निमाणी 2 वरां आमी भावार्थान मागणें करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आमी सगळीं उबे रावया आनी आमी आराधन कंटिन्यू करता. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. आर्गा तुका स्तुती तुका, तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. आर्गां तुका, आर्गां तुका,
तुका जेजू तुम जोराय जेजू तुम जोराय जेजू तुम आकाशा हालेलुया जेजू तुम जोराय जेजू तुम आकाशा अर्गां तुका स्तुति तुका तुका स्तुति तुका जेजू तुम sois, tumo sois. Jesu tumo cendais. Jesu tumo cendais. Aleluia, Jesu tumo sois. Jesu tumo cendais. सगळे ओढल्यान हालेलुया 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 आमचे हात आमी जेजू मुखार उक्ते दवरया. आमची दिश्ट आमी जेजूचेर घालया. जेजूक आमी सोदून आयल्या आज ह्या पवित्र जाग्यार. कोण जेजूक सोदून येतात ती खाली हातांनी फाटी वचनात. कोण जेजूक आशेवून येतात ती खाली हातांनी फाटी धावनात. 2000 वर्सां पयले कोण सगळे जेजू लागीं आयले सगळे बरे जाले. तू ग्रेस्त, तू दुबळो, तू शिकपी, तुका शिकप ना, तू क्रिस्तांव या दुसऱ्या जातीचो, तू कोणी आसतलोय, तू कितें आसतलोय, तू कितल्याय व्हडल्या फातकान पडलाय आसतलोय, आज जेजू लागीं तू आयलाय आनी जेजू तुका एकच एक प्रॉमिस करता, बसावणी दिता, तू खाली हातांनी घरा वचनाय. तुज्यो एक एक घडयो आयच्यो फळादीक जातेल्यो
तू कितें मागताय ते आजच नाही, फाल्यांच नाही, तुझ्या मुखल्या जिविताक ते गरजेक पडटले, उपकाराक पडटले. Whatever you pray today, God will answer you. God will come to the point of your need. God will answer you not only today, but in the coming days also. Your life will never be the same again. Those who encountered Jesus, they never remained the same. Those who encountered the Holy Spirit, they never remained the same. कोणे जेजूक रूप पळयले ते सेम उरोंक नान, ते बदलले. आमचो जेजू आमच्या मोकार आसास. तुम्ही तसो इतलो मोग करतात. तुमचो मोलादीक वेळ तुमच्या देवाक तुम्ही दिला आज सांजेर. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, Christian life is not a comfortable life. If you think you are a Christian and you are living a comfortable life, you cannot be a true Christian. A Christian life is a crucified life. A Christian life is a sacrificial life. A Christian life is a committed and dedicated life to God. तुम्ही कोण तुमचो वेळ जेजूक दितात आज सांजेर, सॅक्रिफिस जावन तुमकां कितेंच उणें जावचें ना. तुम्ही सॅक्रिफिस करून आयल्यात हांगा, प्राचित करून आयल्यात हांगा, रुडोवन मागोवंक आयल्यात हांगा, तुमची काळजां उक्ती करूंक आयल्यात हांगा, आनी उडास दवरा. जेजू तुमकां कितेंच उणें करचो ना. आमच्या देवाक आमी आराधन करया. उडास दवरा. ऐका, देवान लुसिफेराक रोसलो. लुसिफेर म्हळ्यार सैतान. देवान लुसिफेराक रोसलो, सैतानाक रोसलो देवाक आराधन करूंक, देवाक महिमा दिवंक. पूण लुसिफेर देवाच्या जाग्यार बसोवंक चिंतलो, देव जावंक चिंतलो. आनी लुसिफेर चिंतलो, हांवें कित्याक देवाक आराधन करीचे, हेरांनी म्हाका आराधन करीचे तो म्हणालो. देवान ताका काडलो. तो आंच बोडवे जावन सरकार आसलो, देवान ताका काडलो आनी उडयलो सकयल. आज आमी देवाक आराधन करतना लुसिफेराक आमी लजेक घालता. देवान लुसिफेराक सांगले, ही एक काणी बायबलान बरयले ना. देवान लुसिफेराक सांगले, गय तुका हांवें रचले म्हाका आराधन करूंक, पूण तूं म्हाका आराधन करनाय. हांव मनशाक रचता आनी मनशाक कळयतावन हांव रचता, धुळीतावन हांव रचता. धूळ म्हळ्यार कितें? आमच्या वाणा पोंदाक आसची ती धूळ, आमच्या शुजा पोंदाक आसची ती धूळ, ती माती. देव सांगता लुसिफेराक, हांव धुळींतावन मनशाक रचता आनी म्हजो आत्मो ताचे भितर घालता आनी तो मनीस म्हाका आराधन करतलो. आज तुम्ही देवाक आराधन करतना सैतानाच्यो सांखळी तुमच्या जिवितार आसल्यो तुटतात, मोडटात, नाश जातात. सैतान लजेक पडटा. आज तुम्ही देवाक आराधन करतना सर्ग उक्ते जाता आनी सरकाराचे देवदूत आनी आंच बोडव्या सांगता तुम्ही मेळटात. आज तुम्ही देवाक आराधन करतना सैतानाचे बळ तुमच्या जिवितांतले नाश जाता. तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या भुरग्यांतय, तुमच्या पयशांतय, तुमच्या बिझनेसांतय, तुमच्या खाण जेवणातय देवसाराचो खंयच्याय रितीन हात आसा जाल्यार तो नाश जाता आमी देवाक आराधन करतना. याच देवाक आमी आराधन करया. We only worship God. We don't worship anyone else. We only have to worship Jesus. Come and worship. We'll sing this song and worship Jesus.
Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Dimigal. Hallelujah. Let us all kneel down. Arkanjesu, 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 Arkanjesu.
Hallelujah. God bless everyone. Hallelujah.